आयज मेन विषय आसलो तो हांगासर सरावंडींग टावर ना म्हणजे कनेक्टिविटी ना म्हणजे हॉस्पिटलान मेन म्हटल्यार नेटवर्क जाय आनी दुसरें म्हटल्यार इंटरनेट नासल्या कारणान म्हणजे कनेक्टिविटी नासल्या कारणान खूब इश्यू जातालो. सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली जागो आयडेंटिफाय करून टावर खंय घालपाचो आनी खंयची एजन्सी जर खंयची आहा तांकां टावर घालून बेगिनात बेगीन दिवचो. दुसरो आसलो टँक म्हणजे ही फुडल्यान उदकाची टँक दिसता ती सारकी मतलब पयलीं हांवें दोनदा एसेंब्लीनूय काडलेली ती केन्नाय पडो शकता आनी रायट हॉस्पिटलाच्या फुडल्यान आहा. सो आयज दोनूय वॉटर सप्लायचे आनी तशेंच बिल्डिंग्सांचे आपयलेले. सो इन्स्पेक्शन केलं आमची न्यू बिल्डिंगान जे टँक आहा ते उदकाचें कनेक्शन आमचे CHC ओल्ड CHC आहा ताका कनेक्ट करून हे ओल्ड टँकाक जे कनेक्शन आहा ते कट करून हे डेमोलिश करपाक. आतां 8 दिसांनी तांकां उदीक मेन न्यू टँकांतल्यान मेळटलें आनी डेमोलिशन त्याच्या उपरांत नेक्स्ट 8 दिसांनी डेमोलिशन जातलें. की तेंच्यांनी जो OT मायनर OT आनी मेजर OT आसली ती OT तेंच्यांनी सुरवातूय केल्या म्हणजे मायनर कितें ऑपरेशन्स आहा बारीक बारीक ऑपरेशन आहा ते तेंच्यांनी स्टार्ट केल्ले आहा. सो एक म्हणजे आमी चिंतताले की मायनर OT सुद्दां आमकां 2-3 म्हयने लागतले पूण तेंच्यांनी डॉक्टर्सांनी इनिशिएटीव घेतला. आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान बरी जबाबदारी घेतलेली आसा की ते मायनर OT थंय सुरवात करपाक. तशेंच आमकां आनी एक एम्ब्युलन्स नवीन एम्ब्युलन्स मागीर रिक्वेस्ट केल्या. हांगासर एक परमनंट आनी एक न्यू एम्ब्युलन्स आहे सो ती बेगिनात बेगीन येतली. आनी बाकीचे बारीक बारीक गोष्टी आहात लॉन्ड्रीज आहात आनी कितें जे CHCन आउटसोर्सिंग करताले ते हांगासर इन हावस आसचे म्हणून हे वेरियस बारीक बारीक इश्यूज आहात. खूब जाणांचे अशें आसलें डॉक्टर्स लेट पावता म्हणून पूण सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तांकां GMCंतल्यान हांगा येवचें पडटा आनी तुमकां खबर आहा फ्लायओवराची कामां चालू आहात आनी ट्रॅफिकाक डिले जाता. सो अर्दे वर वयर सकयल जाता. थोड्या दिसां खातीर स्थानिकांनी म्हणजे कोण पेशंट आसा तेंच्यांनी अंडरस्टँड करून घेवचें कित्याक एटलिस्ट सोमार बेरेस शुक्रार सोमार बुधवार शुक्रार हांगासर सगळे आमचे OPDs आहात ते फूल फ्लेश सगळे दोतोर हांगा येतात आनी आमकां बऱ्या पद्दतींतले आमकां रिस्पॉन्स मेळटा. म्हणजे आतां आमी कावंट चॅक करताले एवरी डे 250 मिनिमम 250 पेशंट्स येतात हांगासर. म्हणजे हॉस्पिटल स्टार्ट करून कितलो फायदो जाला ते आनी एका दिसाक 500चेर पावले 500चेर पावले म्हणून इतले पेशंट्स आतां इतले फंक्शनींग करून इतले येतात. म्हणजे तुमी चिंता जेन्ना आमचे सगळे फूल फ्लॅश फंक्शनींग जातले तेन्ना हांगासर लोड कसो आसतलो. सो हे वेरियस इश्यूज जाल्ले जे हेल्थ ह्यो मेजर इश्यू आनी म्हाका दिसता पेडणे तालुक्यान हे व्हेरी इम्पॉर्टंट नेसेसिटी. तशेंच आमी नर्सीज आहात ते नर्सीज सुद्दां आमी आमचे नर्सीज हेल्थाचे आसातूच पूण आमी लिंक केला आमच्या पंचकृषी नर्सिंग इन्स्टिट्यूशन आनी तशेंच वृंदावन हेंचे नर्सीज हांगासर येतात. सो बऱ्यापैकी सुरवात जाल्ली आहा आनी म्हाका दिसता बेगिनात बेगीन मोर म्हाका दिसता आनी 3 म्हयन्यांनी आतां डिस्कशन 3 म्हयन्यांनी जावपाक जाय आनी ऑपरेशन थिएटर एटलिस्ट 4 to 5 months लागतले मेजर ऑपरेशन थिएटर जावपाक. सो ह्या पद्दतीन आयज सगळे विजीट